त्यामध्ये आपला कानपुराच्या दोन्ही ट्रेन्स ज्या होत्या चिकांना आणि नेत्रावती एक्सप्रेस आणि एक विकली नागरपल गांधीधाम एक्सप्रेस. त्यानंतर मला यांच्या चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या लेटरेटवर पहिल्यांदा निवेदन मिळालं होतं. त्यानंतर वेगवेगळ्या फोरममध्ये आले होते आणि आम्ही तो डाटा स्टॉपेजचा होता त्याच्यासहित आम्ही इथून रेकमेंडेशन करून पाठवले. 3 पैकी ॲटलिस्ट सुरुवातीला एक तरी गाडी प्रायोरिटी आम्ही रेकमेंड केली होती ती म्हणजे गंगा होती किंवा त्यात लोकांना ती खूप वेगळी आहे मुंबईला जाण्यासाठी त्याच्यासहित आम्ही पाठवलेलं आहे. आणि तो करस्पॉन्डन्स इव्हन आम्ही आमच्या हेड ऑफिसकडनं रेकमेंड करून रेल्वे बोर्डपर्यंत पण पोहोचलो. इव्हन त्यानंतर तुमचे इथले आदरणीय MLA जे आहेत असेंब्ली स्पीकर बोर्ड त्यांची पण आमच्याकडे निवेदन आहे. ते रेकमेंडेशन आमच्या हेड ऑफिसला पाठवली ती पण रेल्वे बोर्डामध्ये पाठवली. तर ह्याच्यामध्ये आमच्या रिजनल लेवलमध्ये ज्या करण्यासारख्या गोष्टी होत्या मेन असतं की रेकमेंडेशन आणि ऑपरेशन फिजिबिलिटी या 2 गोष्टी असतात. त्या दोन्ही आम्ही रेकमेंड करून इथून पाठवलेली आहे. किंवा आम्ही तुमची जी मागणी आहे त्याला आमचं एक रिजन कारवार रिजन पूर्ण सहमती आहे. म्हणजे त्यात अजून ह्याच्या पुढेही कधी आमच्याकडून कुठलाही रिपोर्ट स्टॉपेज संदर्भात मागवला जाईल तो पॉझिटिव्ह पद्धतीनंच दिला जाईल याची मी तुम्हाला सगळ्यांना आता खात्री देतो. ह्याच्यापेक्षा आम्ही नंतर काही गोष्टी सांगितलं होत्या पण आत्ता जे आमच्या हातात होतं ते आत्तापर्यंत आम्ही सगळं केलं. आत्ता जो आपण जसं म्हणलं की बॉल आता बोर्डापर्यंत गेले आपल्याला काहीतरी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करून तिथून ते प्रकरण पुढं मार्गी लावावं लागेल. आज 30 वर्षानंतर परिस्थिती अतिशय बदललेली आहे. आज 30 वर्षानंतर कानपूरमध्ये टुरिझम एवढं वाढलेलं आहे. पाळवळीचा बीच आहे, पाटणेचा बीच आहे, आगोनचा बीच आहे. आगोनचा बीच तर नॅशनल लेवलला पोहोचलेला आहे. अशामुळे इथं पर्यटकांची गर्दी होती आणि पर्यटकांना काय होतं इथून कारवारला जाणे किंवा मडगावला जाणे कठीण होतं. जे पर्यटक येतात ते काय करतात मग मडगाव उतरतात आणि इथंच कुठेतरी जवळपासच्या समुद्र किनाऱ्यावर जातात. ते कानपूरला येत नाही आणि त्यामुळे इथं व्यवसायसुद्धा ठप्प होण्याची हे आहे शक्यता आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करून मला वाटतं आम्हाला सगळ्यांना वाटतं की कोकण रेल्वे ऑथॉरिटीने कानपूरकरांसाठी वेगळा विचार करावा. स्टॉपेजच्या बाबतीत आपल्याला रेल्वे बोर्ड करून त्यांचा होकार घ्यावा. पण तो थोडे दिवसातच सगळ्यांना माहिती आहे काय इम्पॉर्टन्स आहे या स्टॉपचं का म्हणजे आता मोपा झाल्यानंतर याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे हे सगळं माहिती आहे. आम्ही जे डिमांड केलं ते पॉसिबल आहे हे पण आम्हाला माहिती आहे. सो त्याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला आणखी काही नको. सो शेवटचं तुम्हाला सगळ्यांच्या वतीने सांगतो कानपूरकरांच्या वतीने 15 दिवसाचा अवधी तुम्ही करा किंवा आम्हाला पाहिजे ते करू. आज सिनियर सिटीजन आणि काणकोणकार एकट्यान जाले कोकण रेल्वे स्टॉपा लागून ती भयंकर वायट इतली दिसलें की आमच्या MLA गोंयचो सभापती हाणें जें पत्र बरयलें ताका सादो रिप्लाय सुद्दां ह्या कोकण रेल्वे अधिकाऱ्यान दिला. 3 म्हयने जाले 8 म्हयने आनी आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमचे आमदाराक सभापती की ताणें काणकोणकारां ह्या मागणीक स्वता मुखार रावन हें करचें म्हण कितें आंदोलनाक भाग घेवचो म्हण कित्याक आपणें ते अधिकारी जर तेगे लेटर आयकना जाल्यार कोणा लेटर आयकतले. हे काणकोणकाराच्या पासेसाची परीक्षा पळयता दिसता परीक्षा पळयता. ह्या पयलीं तो सुनील नरखरे म्हणिल्लो आनी आयज जो आसा बाळासाहेब निकम म्हणटलो आसा. बट पयलींचो जो ऑफिसर धाडलो त्याच ऑफिसरान जें उत्तर दिलें तेंच आयज उत्तर दिलें. पण हेचे फुडें आतां कितें डिसिजन कितें घेवपाचें जाय तुमकां म्हणल्यार ते आंदोलन आनी कित्याक 15 दीस दिल्या न्ही तांकां रेल रोको करपा आतां फुडें रेल रोको आंदोलना शिवाय पर्याय ना. आंदोलना शिवाय पर्याय आमी सांगता की आमकां कमीत 2 तरी रेल्वेनी सगळी रेल्वे थांबपाक जाय. आनी आमी पयलीं राविल्ली सिनियर सिटीजनां बरोबर आमी पयर आशिल्लीं आनी आजूय महिला आसात आनी महिला सगळी कामां फुडें आसात आनी ह्या हाच्या आमी सगळ्या महिलांचो सहकार्य आसा. सभापतीन जे लेटर दिली ताका त्या लेटराची संदर्भात तुम्ही तांकां विचारली पळय ताजेर कितें आन्सर दिली तुमी ताणें सांगलें की आपूण ते रेल्वे बोर्डाक फॉरवर्ड केलां. तुमकां कितें दिसता त्या संदर्भात म्हणजे ताणें ताका आमच्या हेजी लेटराक किराप टोपला कित्याक अशें दिसता कित्याक 8 म्हयने जाले आनी तो सभापती येत व्हडलो आमचो गोंय राज्याचो कांयच व्हॅल्यू ना लेटराक कांयच व्हॅल्यू ना असो करून उडयलो.
आता तुम्ही सभापतीक बडे बी गेल्ली काय कितें तुमगेले डिमांड सगळे सिनियर सिटीजन आसली आमी सुद्दां हातूंत पार्टिसिपेट कितें जालें की सिनियर सिटीजनां जर लोक आयकना जाल्यार आमी सिनियर जाले आतां तर कितें हें फायदो आसा हाजी शिवाय आनी ही मागणी कितें की घराडे वचून सांगपा हें ही कितें मागे भुरग्यांक नोकरी हें कर अशें सांगपा आनी ही सार्वजनीक गोश्ट काणकोणकार सफर जाता हातूंत पूण तुमकां अशें दिसना की तुमकां क्रेडीट वसात अशें दिसता पॉलिटिकल लोकांक दिसता हांगा क्रेडिटाचो प्रश्न ना आमी ताणें काम करचें आनी क्रेडीट ताणें घेवन वचचें कांय हरकत ना आमी जाय जाल्यार अनावन्स करता हें काम सभापतीन केलें म्हणून कांय हरकत ना आमकां तसं जाल्यार तुम्ही मोर्चा हाडला कितली दीस जाले अजून पर्यंत कितें जावन तर ते आमी एक्चुअली एक महिना, more than a month जालें मरे. त्या दिसाक आमी सभापतीक आग्रह केल्लो आनी आजय परत करता की काणकोणचो इश्यू आसा जनरल इश्यू आसा आनी काणकोणच्या आज मोपा एअरपोर्ट जातकीर काणकोणच्या डेव्हलपमेंटा खातीर खूब इम्पॉर्टंट इश्यू आसा कित्याक बाकीचे जे आमचे ह्या ट्रान्सपोर्टेशन मेथड आसा ते पयस जाल्ले आसा काणकोण आनी पयस गेल्ले आसा सो ते जर लागीं करतलो जाल्यार हे रेल्वे स्टॉपेज खूब इम्पॉर्टंट आसा विशय जितलो सादो दिसता तितलो सादो ना काणकोण खरेंच खूब पयस वतले मोपा एअरपोर्टाचे जे प्लेसमेंट आसा खंयचो एअरपोर्ट हो खंयच्याय स्टेटीच्या सेंट्रलाक पोजिशन आसपा जाय पण तो आज सेंट्रल पोजिशनान ना तो खंय तरी एक सायडीन आसा पेडणे म्हणजे एक दुसऱ्या टोकार एक काणकोण ह्या सायडीन टॉक जाल्यार दुसऱ्या टोकार एअरपोर्ट आसा त्यामुळे काणकोण खूब पयस जाल्लें आहा ट्युरिजम मार खातलें एकुलते एक आज जे आमच्या हातीन आमचे कडेन मायनींग ना आमचे कडेन एग्रीकल्चर आनी ट्युरिजम दोन गोश्टी आसा एग्रीकल्चर आज वायबल ना ट्युरिजम जे आज आसा आमी काणकोणकार पोट भरता तें जर बंद जालें तातूंत जर लोक येवपाचे कमी जाले आनी येता कोण इंडियन पॉप्युलेशन वीच इज इंडियन पॉप्युलेशन येतगीरच रेस्टॉरंटांक बरें गिरायक पडटा बाकीच्या हॉटेल इंडस्ट्रीक बरें गिरायक पडटा टॅक्सीक बरें गिरायक पडटा लोकल जे आमचे भाव आसा बिझनेस बारीक बारीक घेवन तांकां गिरायक पडटा हे जर सर्वायव जातले जाल्यार ते ट्युरिजम उरपाक जाय रेल्वे स्टॉपेज जायना जाल्यार हेका सगळ्या मार बसतलो जेन्ना स्टेशनच ना तेन्ना मडगांव सारक्या स्टेशनार जावन लोक 2-3 हजारांक टॅक्सी मान हिंगा बिचान रावूं येवचो ना आनी हितून सगळें सपोर्ट जाता दुकानवाले जाता हॉटेलवाले आसतले शेकवाले आसतले रिक्षावाले पायलट टॅक्सी सगळ्यांक हिंगा मार बसता आनी पयलींच म्हळ्यार आतां लोकांक एकूच बिजनस आसा म्हणटा एअरपोर्टार थिंग गेले एक आसा म्हणटा रेल्वे हेजेर कोणी ट्युरिस्ट येयला कितें भाडें मेळोन पोट भरपाचें ना ह्यो सगळ्यो गाडयो व्हड्यो आसा त्यो वयल्यान लोकांनी घरा पोट जमनीलान न्हिदचें पडटलें होय सगळ्यांनी विचार केल्लो आसा म्हणून आज सगळो उठोन पडलो आसा इतलें जर निवेदन दिन एक सभापतीन दिलें तुका आमी खासदार आसा जो सार्दीन हे सिनियर सिटीजन आतां कितलोसो तेंप जालें तें मोर्चा काडलो सगळ्यांक निवेदन दिलें आनी पर उपोशणां बसले तरी जर कोणाक जर पडोन गेलो ना जाल्यार लोकांले सबंद काणकोण भर लोकांले म्हणणें आसा रेल्वे रोको आंदोलन करपाचें आनी खंयची खंय पावो तें सांगपा जायना हे सरकारान आज विचार करपाक गरज आसा